फर्स्ट टाइम भारतीय जनता पार्टीन साऊथ गोवान 2 लाखाच्या वयर वोट्स घेतलेले आसा आणि स्पेशली इन मुर्मा गोवा जे आम्ही टार्गेट दवरलेले बट समवेअर वी कुड नॉट अचीव द टार्गेट. सो आय टेक द फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. खंय तरी बाबा आम्ही फाटी पडले बट तरी पासून मुर्मा गोवा हॅज गिवन अ लीड, अ सबस्टन्शियल लीड. आमचे जे अपेक्षा असले ते खंय तरी आम्ही फाटी पडले. त्याच्या फाटल्यान कारणां खूबशीं आसा बट खंय तरी पार्टीकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कितें हेजे इन डिटेल्सान खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो. हे जे आमी खंय तरी फाटी पडले तेज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी कारणां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा. खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे बीजेपीचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले. फॉर एग्जाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरच्या अंडर कितलीशीं इलेक्शनां आमी लढले बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली काँग्रेसीक, इतले वोट्स मेळनासले. बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळिल्ले आसा. हेज्या फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेज्या फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा. कित्याक हे जे लोकांनी अशी थोडीशी मस्ती केलेली आसा पळय तांकां धडो शिकोवंक जाय. कित्याक ह्या पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लेलें आसा, अगेन्स्ट द पार्टी काम केल्लेलें आसा. सो हेंचेर खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा आनी जो रिपोर्ट आसा मुर्मा गोवाचो हो हांव पार्टी कडेन सबमीट करतलो. बट स्टील इतलें सांगता आसतना सुद्दां आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मा गोवा. थोड्या लोकांनी मस्ती केल्या. हॅव यू अप्रेज्ड युअर बीजेपीक म्हणजे तुम्ही पणजे बी तुमच्या सीएमा कडेन बी उलोवप जाला. हॅव यू गिवन युअर फॅक्ट ब्रीफिंग? पळय अजून पर्यंत दिवना कित्याक पयरूच रिजल्ट येयलेलो आसा. आयज सगळे जाण आपल्या आपल्या कामान भितर बिजी आसा. आमचो पार्टी अध्यक्षूय गोंयांत ना, दिल्ली गेल्लो आसा. सो विदीन नेक्स्ट 2-3 डेसा भितर हो जो रिपोर्ट हांवें कंपायल केल्लो आसा बूथ वायज तो हांव म्हज्या पार्टी कडेन दितलो आनी तांकां सगळे जे फॅक्च्युअल कितें आसा पळय जे इलेक्शनाक जाला ते हांव तेंच्या फुड्यान मांडटलो. कोणें अगेन्स्ट काम केलें, कशें वावर जालो हेच्या बाबतींत मारतलो. आमी केन्ना चिंतून नासले जे आपल्याक खूब जाण आमी पळयताले कितें आमी भारतीय जनता पार्टीक लागून वावर करतले, आमी तेज्या लागून काम करतले, आमचे देशाचे लिडर श्री नरेंद्र मोदीजीक लागून काम करतले अशे उलोवपी लोक आसलेले. तेंच्यांनी खंय तरी ह्या पार्टीच्या फाटल्यान खंय तरी सुरो भोगलेलो आसा, खंय तरी मस्ती केल्लेली आसा आनी तेज्या लागून म्हाका दिसता काही कारणां आसा तेज्या लागून खंय तरी हे फाटी पडले. बट ते सगळे हे पॉलिटिक्सान आसतात. सो तेजेर चड नांव उलयता हे जे कोणेन कितें केल्लेलें आसा तांकां तेंचेर कितें एक्शन घेवंक जाय ती पार्टी डिसायड करतले. म्हाजें जें कार्य आसा आनी काम आसा हे मुर्मा गोवाक जे लोकांनी आमकां 5 वर्सां दिल्लेली आसा ही 5 वर्सांक लागून फुडली उरलेली 3 वर्सां जे म्हाका काम करूंक जाय तें हांव काम करीत रावतलो.